नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. गोंयच्या मिनाच्या डंपाची खात्री आनी पावणी करतली सुप्रीम कोर्टाची समिती. सरकाराक दवरलो कडेक. 15 फेब्रुवार म्हणल्यार कोर्टाची समिती थारायतली मिनाचे कॅपिंग. नव्या लिजांची सरकार करतलो पावणी. मिनाच्या स्टॉकाच्या पावणेन मेळटले 7,000 कोटी. पावणेची प्रक्रिया म्हयनेभरांत सुरू. मुख्यमंत्री म्हणटा 2,500 कोटीचे मीन करतले जप्त. मडगांव SGPDन आडखळीचे धर्मीक थळ मोडिल्ल्यान तणाव. चाळवल्ल्या लोकांनी मार्केट वडयले बंद. प्रकरण मिटोवंक अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याक 2 दिसांची मुजत. फोंड्या कदंबा प्रायव्हेट बसी मदीं अपघात. कदंबा घाली 6 दुकानाचेर 3 जखमी. एकलो मेडिकलांत. पर्रा मोटारसायकलीच्या अपघातांत 3 तरणाटे आतां गेले. आनी ड्रग्स माफियाच्यो नाडयो आवळात. नाजाल्यार तेच गोंयचेर करतले राज्य. राणेची शिटकावणी. राणे म्हणटा मोटारसायकली वेल्या दोगांकय करात हेल्मेट सक्ती. खबरो विस्तारान. गोंयच्या मिनाच्या डंपाची खात्री सुप्रीम कोर्ट स्वता आपले समिती वरवीं करतले. ताची पावणी सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ली समितीच करतली. मात लिजांचेर निमणो निर्णय जाय मेरेन पावणेर काडिल्ले मिनाचे पयशे सरकारान उगडिल्ले लिजांच्या खात्यांत उरतले. गोंय सरकार 15.5 दशलक्ष टन मिनाची पावणी आपले समिती वरवीं करपाक सोदतालो. कोर्टान तो प्रस्ताव सोमारा भायर मारलो. गोंयच्या मिनाचे कॅपिंग 15 फेब्रुवार म्हणल्यार थारतलें. तें सुप्रीम कोर्टाचीच समिती थारायतली. सुप्रीम कोर्ट गोंय सरकाराचेर कसोच विश्वास दाखोवंक तयार ना. गोंयचे मायनिंग केशीन सोमारा अंतरीम निर्देश दितना सुप्रीम कोर्टान परत सरकाराचेर अविश्वास दाखयलो. गोंयचे खणींचेर वा हेर सुवातींनी सध्या नेमके कितले मीन काडिल्ले आसा ताची पावणी आनी मिनाचे कॅपिंग ह्यो तीनय म्हत्वाच्यो गजाली सुप्रीम कोर्टाची समितीच करतली. ते खातीर कोर्ट सरकाराचेर पातयेवंक तयार ना. सगळ्यान पयलीं कोर्ट गोंयचे मिनाचे स्टॉकांची लिजा प्रमाण खात्री करतले. ते खातीर नेमल्या ती समिती अशी. हीच 3 वांगड्यांची समिती मिनाची पावणी करतली. लिजांचो विशय कोर्टान तडीक लागोमेरेन हे पयशे मात सरकारा कडेन उरतले. ते खातीर सरकार लिजींची खातीं उगडटलो आनी तातूंत पयशे FD म्हूण दवरतलो. गोंयचे मिनाचेर वर्सुकी कॅपिंग कितले आसचे हे 15 फेब्रुवार म्हणल्यार थारतले. ते खातीर कोर्टानच समिती सुचयल्या. हीच 6 वांगड्यांची समिती मायनिंगांतले हेर गजालींचो अभ्यास करतली आनी कांय नेम आनी निर्बंध थारायतली. 18 नोव्हेंबर म्हणल्यार हे समितीचे वांगडी थारतले. म्हत्वाचे म्हणल्यार पयलीं सुप्रीम कोर्टाक गोंयान 11.5 दशलक्ष टन मीन आसा म्हूण रिपोर्ट दिल्लो. सोमारा सरकारान दिले ते प्रतिज्ञापत्रान 15.5 दशलक्ष टन म्हणला. 4 दशलक्ष टन हिसपा भायर मिनाचो स्टॉक कांय सुवातींनी मेळ्ळा. हातूंतलो 1.22 दशलक्ष टन एका लिजाचेर मेळ्ळा. हो पुराय बेकायदेशीर आशिल्ल्यान सरकार तो ताब्यान घेवन विकतलो. ते शिवाय संबंदीत लिजींचेर कारवाय करतलो. हेर कांय सुवातींनी मेळून सरकाराक आनीक 2.68 दशलक्ष टन काडिल्ले मीन मेळ्ळा. हे सप्तकभरान कोणेच ताचेर दावो केलो ना जाल्यार सरकार तेय ताब्यान घेवन पावणेर काडटलो. ह्यो गजाली सरकारान प्रतिज्ञापत्रांत स्पश्ट केल्या. कर्नाटकांतल्या बेकायदेशीर मायनिंगाचेर सुप्रीम कोर्टान काडला तोच उपाय कोर्ट गोंयांतय काडपाक सोदता हे सोमारा दिल्ले अंतरीम आदेशावेल्यान स्पश्ट जाला. कोर्ट हे बाबतींत गोंय सरकाराचेर पातयेवंकूय तयार ना. मायनिंग केस तडीक लागोमेरेन कोर्टाचो विश्वास मेळोवप हो सरकारा खातीर सध्या मोठो प्रस्न. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सरकार नव्या लिजांची पावणी करतलो. सुप्रीम कोर्टान सांगिल्ले प्रमाण सरकार 6.5 ते 7,000 कोटीचे मीन पावणेर काडटलो. ते भायर सरकारान हिसबा भायर आशिल्ले सुमार 2,500 कोटीचे मीन जप्त करतलो. मिनाचे पावणेची प्रक्रिया करपाक सरकाराक म्हयनोभर लागतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान मिडियाक उलोवन दाखयलां. म्हाका अशें दिसता की हो इंटरीम ऑर्डर जी आसा इज एन स्टॅम्प ऑन स्टेट गव्हर्मेंट स्टँड which consistently we have been putting before the court. An honorable court, except for small
minor correction which we have no problem of adding 2 members to the monitoring committee from its own side, has agreed to the state government's proposal to e-auction the ore. जो बाकीचो पैसो आहा तो एका वेगळ्या जाग्यार दवरप until the final decision comes on the matter. Secondly, 11:48 कितें जे आशिल्ले ताच्या पलीकडे काही मटेरियल आमकां सापडले काल जेन्ना आमी गेले 4-5 दीस ताजेर हे केल्ले तेन्ना जेटी वयले न्हय, थोडे मायनीच्या भायर स्टॉक पायलार दवरलेले, थोडे मायनीच्या हातून आसा, बट वी हॅव attached it, which was without any records. 1.22 million tons have not been shown on the record. Another 2.78 काय कितें तरी has been 2.7 million tons have been found on plots owned by traders. We have issued statutory notice under the rules. After that, if they can't prove it, we will confiscate that material also. So if that goes through, most probably they will not be able to prove it. So that makes it almost state 3.9 million tons owner of ore. It is confiscated ore, which is worth about 2,500 crores. उरलेले 1148 आहा पळय ताजो व्हॅल्यू जो 1.2 बिलियन म्हणजे 6,500 कोटी ते 7,000 कोटीचो 7,500 कोटी व्हॅल्यू बाकीच्या मटेरियलाचो. दीस मटेरियल हॅज बीन अलाउड बेसिकली बिकॉज ऑफ वीच अराउंड एप्रील मे पर्यंत सगळे चलन वलन जे आर्थीक उबें जावंक जाय गोंयांत ते म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्याचे 1 म्हयन्याभरा भितर ते चालू जावंक जाय अशें म्हजो अंदाज आहा. बट देर इज अ कमिटी इन बिटवीन, सो देर इज अ थर्ड पर्सन इनवॉल्ड इन बिटवीन. मोस्ट सुटेबल एंड द इजिएस्ट कन्फर्मेबल can be done in the first phase. Package is already stopped as of 31st October. A file is moving because I had promised in the assembly for March 2014 up to extend करपाक. If this permission order आयले we will stop it at 31st December. अंदूचो season, I am not saying गतागत but reasonably will go through with this 15 million ton. आता हें करता आसतना आमी थंयचे लोकल कॅपॅसिटी बी सगळें पळयतले. तशें बेटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करीत राव अशें दिवचें ना. देर विल बी कंट्रोल. वील नॉट अलाव रोड नेटवर्क टू बी कंजेस्टेड. प्लस देर वील बी रिस्ट्रिक्टेड टायम. एवरी ट्रक वील बी मॉनिटर्ड. खंयची हाजी पावणी करप खंयची हाजी न करप हे सुप्रीम कोर्टाचें हे येतकूच मागीर आमी ठरयतले. इफ हांव नवीन लीज दिता आसतना पावणी गेल्या अशें कशीच दिना. फक्त पोन्न्या लिजींचो कितें तो प्रश्न. ड्रग्स माफियाच्यो नाडयो सरकारान यांनाच आवळच्यो पडटल्यो, नाजाल्यार एक दीस ड्रग लॉर्ड्स गोंयचें राज्य करतले अशी शिटकावणी विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेन दिल्या. गोंयांक वरिश्ठ IPS अधिकारी मेळनात म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान काडिल्लो विशय केंद्रा कडेन व्हरपाचें उतर राणेन दिलें. तो मिडिया कडेन उलयतालो. मोटारसायकली वेले दोगांकय हेल्मेट घालप सक्तीचें करचें अशेंय राणेन मागलां. गोंयांत दिसान दीस अपघात वाडत चल्ल्यात. अपघातात मरपी लोकांचे प्रमाण कमी जावचें म्हण मोटारसायकलीचेर बसपी दोगांकूय हेल्मेट सक्ती करची अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंग राणेन केली. I saw in Jaipur and other states the front seat and the back seat they wear helmets. Why are we now just bowing down to this? You see, it's the duty of the government and the law enforcing machinery to see that more and more people observe the rules of the game, observe the laws. राज्य सरकारान खर पावलां उबारून ड्रग माफियांचे धंदे बंद करचे अशी मागणी प्रतापसिंग राणेन केली. Drug mafia is becoming a danger. You see, whether locals or foreigners, we are against it. And whatever possible help government wants, we will give. In fact, I highlighted something that was happening in my area in the assembly itself, and it was good that I could talk to some people about it. Please stop it because drug lords will then rule the state. गोंयाक जाय तितले IPS अधिकारी मेळचे म्हण यत्न करपाची तयारी राणेन दाखयली. Then he says the DG every month he has to go for medical checkup all the time. All this he is writing to the center now. He told me he is writing. No, I think if I am going to Delhi at the end of this month, I will definitely take it up. But send proper officers. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.